हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेले वाचन. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळून दिसपट्टी मंदिरांत आसता आनी पातकांक काडून उडोवंक शकनात तसल्यो भेटवण्यो परतून परतून समोर येता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच यत्न केलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसता आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांयांतळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच एकाच योजना वरवीं नितळ केल्ल्यान तांकां सासणांक ताणें सोपूर्ण केली आनी हाचे विशीं पवित्र आत्मोय आमकां गोवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसा उपरांत हांव तांचे कडेन करार करतलो तो असो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनांत ते रिगोयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी खोट्या कोरण्यांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. पातकांचे बोगसणे मेळ्ळे म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. म्हज्या सोम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयांतळा घालतां. जबाब मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. सियोनांतावन सर्वेस्पर राज पदवेची बेतकाटी तुज्या हातांत दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. जबाब मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. जल्मांतावन तूं राजा, पवित्रतायेन परसळीत. फांत्या आदीं दोवावरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. जबाब मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. उद्गार. देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू दर्याचे वेळेर नोव्यान शिकूंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोरशें एकठवलो की तो होडयार चडून बसलो आनी सगळो लोक धोडयेर उदकाचे देगेन पर्यंत रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो ओपारेंनी दिल्यो आनी शिकयतां शिकयतां ताणें अशें म्हणलें, आयका, एक ओंपी ओंपूंक गेलो आनी ओंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसले पडपी जमनीर पडलें आनी
मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किरलोलें पूण ओत येतोच करपवलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांठ्या मोदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी तें दामून धरलें आनी पीक जालें ना आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें. तें किरलोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बराबर ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी त्या वापाऱ्यांची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो कूट वळखूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयतां पळयतां तांकां कांयच दिसना जावन आनी आयकोतां आयकोतां तांकां कांयच समजना जावन ना जाल्यार तीं आपलें जिवीत बदललीत आनी तांकां बोगसणें मेळ्ळो. देखून सगळे वापाऱ्यांनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही ओपार तुमी नकळोत? तर सगळ्यो हेर ओपारी कश्यो जाणो जातल्यात? ओंपी ओंपता तें उतर. जीं कोण उतर ओंपलोलें वाटेचेर आसात तीं हीं. ताणें तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत ओंपलोलें उतर काडटा. तेच परी पडपी जमनीर ओंपलेलें बी घेतात तीं हीं. उतर आयकतच रोखडीच खुशालकायेन तें मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात आनी चड ओगोत ती दोगोनात. उपरांत उतराक लागून खास वो धुमाळो येना फुडें तांचो भावार रोखडोच हालता आनी कांठ्या मदें ओंपलोलें बी घेतात. तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेंची भूल आनी हेरा वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरें जमनीर ओंपलोलें बी घेतात. तीं उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें